2021 रिजनल प्लॅन चालीक लावंक नेमिल्ले राज्य पावंड्याले समितीन आपल्या पयल्या रिपोर्टांत रिजनल प्लॅन वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान मेळपी डाटाचेर निंबून आसा म्हूण नमूद केला। गोंयच्या शेत जमनींचो सर्वे बेगीनूच करपाक जाय। शेतकी खात्याकडच्यान डाटा येवपाचो आसा अशें रिपोर्टांत बरयला। गोंयच्या खाजगी रानांचोय सर्वे जाय। रानां खात्याक रावला। गोंयचे निसर्गीक आनी संस्कृतीक दायज वळखून तांचो सांबाळ करपाक गोंयच्या हेरिटेज सुवातींची वळेरी करपाक जाय। अरिश्ट वेवस्थापनाचें प्लॅनिंग करूंक WAD कडच्यान बुट्टी येवपी वाठारांचो चड उदक चडपी वाठारांचो डाटा जाय अशें समितीन रिपोर्टांत म्हणलां। शेतकी खात्याकडच्यान भात शेती आनी लागवडेचे चिन्हांकीत वाठारांचो अभ्यास जातलो। सगळीं खाजगी रानां चिन्हांकीत केल्लीं ना। बुट्टी येवपी वाठार खबर ना आनी त्या खातीर अशा वाठारांचो अभ्यास जावंक जाय म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट केला। रिजनल प्लॅन 2021 ची यशस्वी अंमलबजावणी करूंक राज्य पावंड्यावेले समितीन वॉर्ड लेव्हल सेटलमेंट प्लानाची गरज आसा म्हूण सांगला। हे सगळें जावपाक TCP खात्यांतल्या विभागांची संरचना जावपाक जाय आशिल्ले अशेंय तांचें म्हणणें। 2021 रिजनल प्लॅनाचो फायनल रिपोर्ट करतलो जाल्यार डिटेल पॉलिसी तयार करपाक जाय अशेंय समिती म्हणटा। वॉर्ड लेव्हलाचेर नियोजन प्रक्रिया सुचोवपी कसलेच पॉलिसी डॉक्युमेंट रिलीज केल्ल्या 3 फायनल रिपोर्टांत ना। खरें म्हणल्यार TCP कायद्यांत तशें करपाक तरतूद नाशिल्ली। झोनिंग प्लॅन तयार करपाची तरतूद 2022 लागू केल्या। 17D आनी 17E सेक्शनाचो स्थानीक वाठारां खातीर प्लॅन करूंक उपेग जातलो म्हूण TCPन आपल्या निर्णयाचें समर्थन केलां। प्रुडंटा खातीर लौकीक सिलकार आनी महेश घाडी।